हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. देवाक कारका, देवाक थिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायचो सागर आसा. तेच्या सागरान आमी जियेता, तेच्या सागरान आमी बुडटा आनी तेच्या सागरान आमी चलता. कित्याक सोबीत कायेचो तो सागर जावन आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आनी भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वाचुया. ओब्रा सिखांत्र मासिखे रबाशिंत्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आनी आराधना वाखाणणी जिव्या देवाक. ओब्रा सिखांत्र मासिखे रबाशिंत्र लांदे. थँक यू फादर. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. हेब्रेवाची शीट अध्याय 4 आणि 12वी आणि 13वी ओळ आमकां सांगता. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 and 13. खरेंच देवाचे उतर जिवे आनी गुणवंत, ते दोनूय वाटांनी पाजलेले तलवारीहून भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत रिगूंक ताका शक्ती आसा. ते ताच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारखिता. देवा मुखार लिपून उरता तसली रचना ना, पूण सगळे ताच्या दोळ्या मुखार विंगळे आनी उक्ते आनी ताका आमी आमच्या करण्यांचो हिशोब दिवंक जाय. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सामर्थ्यशाली उतरां आमकां कितें सांगता तें आमी शीत दिवन पळोवया. देवाचे उतर म्हणटा जिवे आसा आनी ते गुणवंत आसा, तेका गूण आसा आनी ते दोनूय वाटेनी पाजाळलेले तलवारी भाशेन आमच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी करून भितर रिगता आनी आमकां ते पेखवणी दिता. ते उतर सामर्थ्यशाली, कित्याक ते आमच्या देवाचे उतर मोगाच्या भाव भयणांनो, ते सामर्थ्यशाली आसा. ते आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी चिंतना पारखिता. तो देव जे देवाची उतर सामर्थ्यशाली आसा, जो उलयता आनी त्याचे वरवीं निर्माण जाता, तो देव सामर्थ्यशाली आसा मोगाचे. आनी सगळो मान आनी सम्मान तेका फावो मोगाचे.
तुझको मिले यीशु, सारा आदर यीशु, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, यीशुआ। ओ basira bandele herendala yarate, o basira bashendele herendala yara, o gloria mai marabaseria la 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 la. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तेचें नांव सदांकाळ उंच आसा. आमेन. तेचें नांव सदांकाळ उंच आसा. आमेन. तेच्या नांवान सामर्थ्य आसा, तेच्या नांवान उंचाय काय आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आज देवाचे उतर घेवयात खेरीज भाशेन जॉन चॅप्टर 7 जो आजचो 7वो अवेसूर आणि 37, 38 and 39 तीन वर्स लाईन घेऊया आम्ही. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37, 38 and 39. देवाचे उतर पळयात कितें सांगताले. परबेच्या निमाण्या आनी दबाजीक दिसा उबो रावन जेजून व्हडल्यान म्हटलें. प्रेज द लॉर्ड. परबेच्या निमाण्या आनी दबाजीक दिसा उबो रावन जेजून व्हडल्यान म्हटलें, कोणाक जर तान लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें आनी म्हजेर विश्वास ठेवता ताणें तें पियोचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे भितरल्यो उदकाच्यो झरी घसघशीत व्हांवतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात जेजू निमाण्या दबाजिकाच्या परबे दिसा व्हडल्यान म्हणटाय. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान म्हणटा. कितें म्हणटा? कोणाक जर तान लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें. प्रेज द लॉर्ड. ही तान कसली आनी ही तान कशा भाशेंतली आसा? प्रेज द लॉर्ड. ही तान कसली जावन आसा? प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कितें सांगता? प्रेज द लॉर्ड. जेंका कोणाक तान लागला तेणी म्हजेशी येवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशी कितें जावन आसली ती तान जो जेजू क्रिस्त सांगता म्हजे लागीं आसा, ती तान बघो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात जेजू क्रिस्त ज्या वेळार म्हणटा आनी म्हजेर विश्वास ठेवता ताणें तें पियोचें. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताचे भितरल्यो उदकाच्यो झरी घसघशीत व्हांवतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक सांगता ही तान जावन आसा देवाच्या मोगाची. आमेन. ही जावन तान आसा देवाच्या आत्म्याची. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? जर तुमकां म्हज्या मोगाची तान लागल्या, म्हज्या आत्म्याची जर तान लागल्या तर तुमी म्हजे लागीं येयात. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्यो हांव तुमकां तें तान भागयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर एक जिव्या उदकाची झरी विशीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर एक जिव्या उदकाच्या झरी विशीं उलयता आनी ती झर दुसरी कोण ना, ती झर जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमेन. हालेलुया. जो कोण तेच्या झरींतले पियेता, ही झर म्हटल्यार आनी कांय ना बाबा, ही झर म्हटल्यार देवाचें पवित्र पुस्तक जावन आसा, देवाची उतरां जावन आसा. आमेन. जो कोण ती वाचता,
जो कोण ती पाळता तेची भितर म्हणटा ती घसघश्यान वावरतली. आमेन. तेचे भितर ती घसघश्यान वावरयतली. पळयात, देवाचें उतर हें एक सामर्थ्यशाली उतर जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतरान तुमची तान भागता. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतरान तुमचें समाधान जाता. देवाच्या उतरान तुमच्या हर एका प्रश्नाचो आन्सर जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, अशें कितें जावन आसा जे देवाचें उतर म्हत्वाचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हत्वाचें आसा? पळयात, देवाचें उतर म्हटल्यार देवाचे शब्द म्हटल्यार जावन आसा जेजू ख्रिस्त. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सदांच सजमान घेवचें. देवाचें उतर म्हटल्यार आनीक कांय ना. देवाचें उतर म्हटल्यार जावन आसा जेजू ख्रिस्त. जे वेळार देव उलयता तो जेजू ख्रिस्ताक आपल्या जिबेन वरवीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. वा जेजू ख्रिस्ताक आपल्या जिबेन प्रकट करता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जॉन चॅप्टर 1:1 कितें म्हणटा? आरंभाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा समें आसलो. उतर देवा लागीं आसलें आनी तें उतर जेजू ख्रिस्त आसलें आनी तेंच उतर ह्या संवसारान आसलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर तुमकां स्वतंत्र करता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर तुमकां हील करता. देवाचें उतर तुमकां पेकवणी दिता. देवाचें उतर तुमकां हर एका त्रासांसून भायर काडटा. कितें जावन आसा त्या उतरान. प्रेज द लॉर्ड. आजुनूय थोडीं जाणां म्हणटात, पवित्र पुस्तक बायबल म्हटल्यार देवान बरयलेलें पुस्तक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण आजुनूय तांकां खबर ना पवित्र पुस्तक म्हटल्यार देव उलयता तें उतर जावन आसा. आमेन. देव उलयता तें उतर जावन आसा. जे वेळार पळयात, आदल्या करारार जर पळयता जाल्यार थंय अशा भाशेन म्हणटा, देव आदामा लागीं उलयलो, देव अब्रामा लागीं उलयलो, देव नोहा लागीं उलयलो, देव हेच्या लागीं उलयलो. आनी ती गजाल सत आसली. कित्याक त्या टायमार पवित्र पुस्तक नासलें. प्रेज द लॉर्ड. त्या टायमाक पवित्र पुस्तक नासलें. पवित्र पुस्तक कोणी बरोवंक नासलें. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक हें पयलें कोणी बरयलें? मोइजेसान बरयलें. प्रेज द लॉर्ड. उत्पत्ती पयलीं 5 पुस्तकां कोणी बरयलीं? मोइजेसान बरयलीं. उत्पत्ती, सुटकेचें पुस्तक, दुसरी समृद्धी, हें सगळीं पुस्तकां मोइजेसान बरयलीं. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, पूण ज्या वेळार मोइजेसान बरयली तेचे आदीं देवाचें उतर कितें म्हणटा? देव आदामा लागीं उलयलो, देव नोहा लागीं उलयलो, देव मोइजेसा लागीं उलयता. म्हटल्यार कितें? कसो उलोवंक शकता? प्रेज द लॉर्ड. देवाचो उतर तेंच्या लागीं येतालें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें देवाचें उतर सामर्थ्यशाली रितीन तेंच्या कानार बसतालें. देवाचो आवाज तेंच्या कानार बसतालो. मोइजेस, अब्राम, जाकोब, इस्रायल म्हटल्यार वेगवेगळे संदेश तांकां देव उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तशा भाशेन ते बरयताले. प्रेज द लॉर्ड. सेम पळयात, ज्या वेळार जुवांव पातमोस नांवाच्या टापूर आसलो, बूक ऑफ रेव्हल्युशन, शेवटचें पुस्तक, प्रकाशणेचें पुस्तक, तर थंय जुवांव म्हणटा, म्हाका कोण एक ताळो आयकोंक आयलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार देव आमचे सांगाताक उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आयज हें उलाप जे देवान उलयलेलें उलाप आज बरोवन दवरला तें जावन आसा पवित्र पुस्तक. आनी जे वेळार आमी तें वाचता जाल्यार देवान उलयलेलीं उतरां आमी वाचता आनी आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता. प्रेज द लॉर्ड. आयज सेम देव तसोच आसा जसो मोइजेसा लागीं उलयलेलो मोइजेस. आयज सेम देव तसोच आसा अब्रामा लागीं उलयलो अब्राम. आयज सेम देव तसोच आसा जसो नोहा लागीं उलयलो नोहा. आयज सेम देव तसोच आसा जो आदामा लागीं उलयलो आदाम. आयज सेम देव तसोच आसा जो तुज्या लागीं उलयता, म्हजे लागीं उलयता, तुमचें नांव घेवन पवित्र पुस्तका वरवीं. आमेन. पवित्र पुस्तका वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. सो पवित्र पुस्तकाक केन्ना दिसांसून केन्नाच मिस करूचें न्हू. पवित्र पुस्तक तुमचो दिसाचो हत्यार जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळय जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, कोणाक जर तान लागल्यार तेणी म्हजेशी येवचें. हें तानेचें पात्र कितें जावन आसा? वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. हें तानेचें पात्र कितें जावन आसा? देवाचें उतर. कित्याक हें जो कोण पियेता वा जे कोण हें तान पियेता वा ह्या जें कोण उदक पियेता तर तेची भितरली म्हणटा झर व्हांवतली. प्रेज द लॉर्ड. झर न्हू, झरी व्हांवतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्यो घसघशीत व्हांवतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. त्यो घसघशीत व्हांवतल्यो म्हटल्यार कितें? दुसऱ्यांका तेचे
संपूर्णतायेन ग्रेस गावतली. आमेन. संपूर्णतायेन ग्रेस. आमेन. सो भोव इम्पॉर्टंट आसा तुज्या आनी म्हज्या लायफान देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. भोव इम्पॉर्टंट आसा. आयज जर देवाचें उतर जर तुमकां सजमाना ना, आयज जायत्या जाणांनी आपलो बायबल आल्ताराचेर दवरला, आयज जायत्या जाणांनी आपलो बायबल शोकेशीन दवरला, आयज जायत्या जाणांनी आपलो बायबल शो पीस म्हणून एका बेश्टांतल्या बेश्टाक आल्तारा लागीं दवरला, आयज जायत्या जाणांनी आपलो बायबल शोकेशीन दवरला. बायबल शोकेशीन दवरूचो ना आसा, बायबल आल्तारार दवरूचो ना आसा. बायबल खंयच्याय एका बऱ्या लोकांक म्हणोंक जाय कितले बेश्ट जो आल्तार आसा थंय त्या जाग्याचेर दवरूचो ना आसा. तर बायबलांतली उतरां ही वाचूंक जायी आनी पाळूंक जायी. तेज्याच पासत तो आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक ती जिवी उतरां आसान बाबा, ती जिवी उतरां आसान. ती तुमकां अशें एका सायटीक घालून दवरूंक जायना नान. प्रेज द लॉर्ड. ती एका सायटीक घालून दवरूंक जायना नान. ती जिवी उतरां आसान. आमेन. ती जिवी उतरां आसान आनी ती जिवी उतरां आमकां आमच्या जिवितान आमी घेवंक जाय. कित्याक आमी जिवी आसा बाबा. प्रेज द लॉर्ड. आमी जिवी आसा. पळय आयज जायतीं जाणांनी आपलो आल्तार बेश्टांतलो बेश्ट केल्या, बेश्टांतली बेश्ट मार्बल बसयल्या, बेश्टांतले बेश्ट उडोवन बसयला. पूण देवाचें उतर आसणें खूब गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. एक व्हड आसोकूच जावं तुमच्या आल्ताराचेर देवाचें उतर आसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंय पळयात बाबा, देव उतरां वरवीं जियेता. प्रेज द लॉर्ड. देव खंयच्या वस्तू वरवीं जियेना. देव खंयच्या वस्तू वरवीं ना. तुमी बेश्टांतलो बेश्ट जर स्टॅच्यू हाडलो आनी आल्ताराचेर दवरलो, तो आल्ताराचेर दवरलेलो स्टॅच्यू उलोवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. तुमी बाजारांतसून जो बेश्टांतलो बेश्ट स्टॅच्यू हाडलो, आल्तारार दवरलो, तर स्टॅच्यू केन्नाच उलोवंक शकना. मुर्ती केन्नाच उलोवंक शकना. पूण उलोवंक शकता देवाचें उतर. जर तें उतर तूं लायताय आल्ताराचेर, तर तें आल्ताराचें उतर उलयता हर एक दिसा तुज्या वांगडा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. केन्ना तुमी मुर्तीक सांगल्यात, केन्ना पयल्यात मुर्ती उलयतात काय? केन्ना मुर्तीन तुमकां म्हटलां हाय कसो आसाय? प्रेज द लॉर्ड. केन्ना तुमकां मुर्तीन विचारला बरो आय न्हू? प्रेज द लॉर्ड. केन्ना मुर्तीन तुमकां सांगलां आयज तुका चड त्रास जालो? केन्ना मुर्तीन तुमकां सांगलां, स्टॅच्यून तुमकां सांगलां तुजे पांय दुखतात, तुजे हात दुखतात? ना. मुर्त्यो उलयनात आनी उलोवच्योय नात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तांकां पदवी ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण देवाचें उतर उलयता. आयज जर आल्ताराचेर जर तूं बरयताय जाल्यार सर्वेस फॉर देव म्हजो धनी, आनी तूं वाचताय सर्वेस फॉर म्हजो धनी. देव उलयता त्या उतरा वरवीं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आल्ताराचे वयर जिवी वस्तू दवरात. आल्ताराच्या वयर डेट वस्तू दवरी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. मुर्त्यो ह्यो डेट आसात, मुर्त्यो ह्यो जिव्यो नात. प्रेज द लॉर्ड. उगडासाक करूच्या पासून देवाची उतरां आसात, उगडासाक करूच्या पासून मुर्त्यो नान आसात. आमेन. आनी बायबल भागयत पावलू क्लियर म्हणटा. भागयत पावलू जो देवाचो सेवक तो क्लियर म्हणटा, देव रावना फातरांनी, देव रावना मुर्तींनी, देव आसा आमच्या काळजांनी. कित्याक जिव्या देवाचें मंदीर आमी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जिव्या देवाचें मंदीर आमी. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात बाबा, देवाचें उतर सामर्थ्यशाली आसा, सामर्थ्यशाली आसा आनी तें जिवी आसा आनी ती जिवी मनशाकूच प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं जिवो आसाय वा मेलाय? तुम्ही म्हणटाल ब्रदर आमी जिवे आसा. मागीर देवाचें उतर जिव्या मनशांकूच आसा. प्रेज द लॉर्ड. मेलेल्या मनशांक ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. स्तोत्र 5:26 क्लियर म्हणटा, मेलेली मनशांका देवाची स्तुती करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. देवाची आराधना करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. ज्या ताकाय तूं जिवो आसाय त्या ताकाय देवाक तूं वाखाणटलें. ज्या ताकाय तूं जिवो आसाय देवाची स्तुती तूं करतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयचीच मुर्ती देवाक स्तुती करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. खंयचीच मुर्ती. पळयात, आमी हें शिकोवंक जाय बाबा. जें बायबल आसा तेच्या प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. आमच्या बुद्धी प्रमाणे चलचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या बुद्धी प्रमाणे चलचें न्हू. ज्या वेळार तुमी बुद्धी प्रमाणे तुमच्या चलतात त्या वेळार खंय तरी आपाट्टल्यात. पूण ज्या वेळार आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलतले हांव खंय तरी वयर उबारतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. खंय तरी वयर उबारतले. पळयात, आल्टार ह्यो एक खेरीच मानाची वस्त आसा. प्रेज द लॉर्ड. अल्टर एक खेरीच मानाची वस्त जावन आसा.
प्रेज द लॉर्ड. आनी ही सुटकेच्या पुस्तकांत 20व्या अवेसरान लास्ट चॅप्टरान आमकां मेवता. थंय मोइजेसाक देवान म्हटलेलें पळयात, आतां वाचून पळयात. निर्गम मराठीन, इंग्लिशीन एक्झोडस, कोंकणीन सुटकेचें पुस्तक 20वो अवेसर. थंय लास्टव्या हितून पळयात, वाचून पळयात. देवान मोइजेसाक सांगलेलें, तूं ज्या वेळार ऑल्टर करताय त्या वेळार तो ऑल्टर मातयेचो आसूंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. ती वेदी मातयेची आसूंक जायी आनी त्या वेदीचे वयर कसलेच वस्तू ठेवच्यो न्हू असो देवान मोइजेसाक फरमायलेलें. प्रेज द लॉर्ड. तुजें म्हेळेपण तेचे वयर दिश्टी पडोचें न्हू, फकत तेचे वयर आराधना स्तुती जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार ऑफरींग जावंक जाय आसलें, म्हटल्यार ऑफरींग भेटोवंक जाय आसलें, तुमची स्तुती आराधना. प्रेज द लॉर्ड. सो जो ऑल्टर आसता आमच्या घरान न्हू, त्या ऑल्टरच्या वयर फकत देवाचें उतर तुमकां ठेवूंक जाता, वर्ड ऑफ गॉड ठेवूंक जाता, आनी खंयच्यो वस्तू तुका ठेवूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. जेजूची इमाज ठेवूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. जेजूचे स्टॅच्यू ठेवूंक जायना, जेजूच्यो मूर्त्यो ठेवूंक जायना. कित्याक? मूर्तेन आनी पयलो देव रावना. आनी ऑल्टरार जसो देवान नियम दिला तो नियम ह्यो जावन आसा, ऑल्टराचेर खंयचीच वस्तू ठेवची न्हू, फकत देवाचें उतर ठेवंक जाय. तुमकां दिसता हांव रॉंग उलयतां? बायबल ओपन करात आनी पळयात. एक्झोडस चॅप्टर 20 लास्ट पॅरेग्राफ ओपन करा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचें जाणवायेन बरात, कित्याक देवान संपूर्णकायेन आपलो जीव दिला. आनी बायबल सांगता, म्हजी परजां गिन्यानाक लागून म्हज्या लागसून पयस आसा. गिन्यानाक लागून आमी देवा लागसून पयस आसता. ज्या वेळार गिन्यान येता त्या वेळार आमी सामर्थ्यशाली येता, कित्याक आमकां सताची वळख जाता. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता सत एकूच जावन आसा, जेजू क्रिस्त. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. म्हजेच वाटेन तुका चलोंक जाय, सता सांगाताक तुवें जिवीत जिवंक जाय, तरूच तुका जिवीत मेळटलें. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साश्णीक जिविताची. जो कोण आयकता तो आपलें जिवीत बदलता, आनी जो जिवीत बदलता एक सोबीत कायेचें व्हडलें झाड जाता, आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस. तशें खेरीज भाशेन आयज आमची फ्री कॉन्फरन्स ॲप आसता न्हू, त्या फ्री कॉन्फरन्स ॲपाचेर आज प्रेज नायट आसा, प्रेज एंड वर्शीप. आमी म्हयन्यानसून एक पावट राती 12 वाजल्या पासून सकाळी 6 जाता काय प्रेज वाखाणटात. एकूच ना, सगळीं जाणां जमा जावन रातभर आमी वाखाणटा. टर्न आमी करता, एकलो घेतलो एक, आमी रातभर वाखाणटा. तर तुमकां जर खोशी आसा हे फ्री कॉन्फरन्स ॲप जॉयन जावंक जाय, तर तुमकां म्हाका वॉट्सॅपार मेसेज करूंक जाता आनी सांगूंक जाता तुमकां कशे भाशेन आमी फ्री कॉन्फरन्स ॲप जॉयन करूंक जाता. पळयात, आमी सगळीं जाणां वाखाणटा, कित्याक ही एक देवा भेटयलेली रात जावन आसा. ह्या राती देव संपूर्ण कायेन आपल्या एंजल्स सांगाताक आमी देवाची वाखाणना करता. प्रेज द लॉर्ड. सो तुमकांय जॉयन जावंक जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.